साम पावलान खोरेनगारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. आनी असले उतरावरती पदवी आमचे तावन न्हय, बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हे दिर्वे आमी मातयेच्या आयदनांनी वयताव. हर एका तारान आमी कश्टाताव तरी आमी खांगाल जायनाव, वाट कळनासतना अंधकारांत सांपडताव तरी निराशेन बुडानाव. आमी दगदनी भोगताव तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक नाव. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटाताव तरी मरनाव. जेजूचे जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचे मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वयताव. जेजूचे जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणयेच्या हर एक दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोडून सोडताव. तशें म्हळ्यार आमचे थंय मरण आपले काम करीत आसा आनी तुमचे थंय जिवीत आपले काम करीत आसा. हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलों. अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचे देणे आसून आमी सतमनताव देखून आमी उलयताव. आनी जेजूक जिवंत उठयलोलो तस्सो देव आमकांय जेजू सवे जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे हुजेर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशे देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. देवाचे उतार हें. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. प्रद्वार करिनाका म्हूण पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार कर न्ही जाला. तुजो उजवो दोळो तुका फातकाक व्हरता जाल्यार तो कुंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोडांत घालून खाण घेवचे प्रास तुजो एक विश्व तुवें होगडावन खाण गेलो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका फातकाक व्हरता जाल्यार तो कातर काड आनी पयस उडय. सगळी तुजी कूड यमकोडाक वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विश्व तुवें होगडावन खाण गेल्लो अदीक बरें. ह्या शिवाय अशेंय सांगिल्लें आसा, कोण तरी आपले भायलेक सोडता ताणें तिका वेगळाचार पत्र बरोवन दिजय. पूण हांव तुमकां सांगतां, व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले भायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रद्वारीन जावंक कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आधारता. देवाचे उतार हें.